सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा, रेव्होल्युशनरी गोवन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी एक कंप्लेन गायलोली ऑन एक्सोना डांसवाडो. थिंगा एक इलिगल स्क्रॅप आसलो. 30th मार्चा आमी एक कंप्लेन गायलोली आनी आमगे ती इन्स्पेक्शन दिसाक ती सेक्रेटरी अनअवेलेबल आसलो, सो आमगे पोस्टपोन जालें ऑन 5th एप्रील. सो 5th एप्रील आमी आनी एक रिक्वेस्ट केलें सेक्रेटरी की आमकां कंप्लेनीचेर आमगेले बेगीन इन्स्पेक्शन डेट दिवचें. सो आजून पासून 15 days मायज जावन गेले, आमकां आजून एक डेटूय मेळोंक ना. सो आमी ती नोटिफाय केलोली इवन व्हिडिओ. सो व्हिडिओंतल्यान आमकां मेमोरंडम येयला आनी व्हिडिओन सांगलां की बेगीन हेचेर कारवाय जावची आनी तुमी तांकां कंप्लेनंटान जो मेल्विन डिसिल्वा हांव जावन आसा ताका तुमी रिपोर्ट दिवचो तेजें कितें एक्शन प्लॅन जाला तो. सो आज आमी बाणावले पंचायती येयल्ले आनी आमी सेक्रेटरी मेळ्ळे. सो सेक्रेटरी विचारलें, तो म्हणलो आलो मेमोरंडम म्हणलो आलो आमी आतां आमचे मिटिंगेक घालतले विच इज ऑन 28th एप्रील. सो आमी ताका विचारलें इतलो टायम कित्याक लागता. सो तो म्हणलो आलो एकूच मिटींग जाता म्हयन्याची. सो आमी तें आयकून सरप्रायज जाले की फोर्थनायट मिटींग 15 दिसांनी एक पाट जावपाक जाय, म्हणजे म्हयन्या दोन मिटींग्यो. सो आतां आमी हेजे वयल्यान RTI घातले वेदर बाणावली काना बेनावली विलेज पंचायत कित्याक 2 मिटींगे घेवना, फोर्थनायट मिटींग कित्याक जायना ऑन टायमली बेजीस. जरी तर एक कोणचे लोकल्सान कितें आपणागे लायसन्स घायलें घराचें खंयचें लायसन्स घायलें जाल्यार एक लोकांक 1 म्हयनो रावच पडटलो. सेक्रेटरी पासून म्हणलो आलो आपण न्यू आसा, आपणा येयले जॉयन जाले एकूच म्हयनो जाला. सो तेका लागून आमी तेजे कडेन आतां मागलां की हेजेर आमकां बेगीनूच इन्स्पेक्शन डेट काडची आनी ते सायडी इन्स्पेक्शन दिवचें म्हूण. सो तेणें सांगलां 28th एप्रील तेणें तो आपण हें घालतलो इन द मिटींग आनी तुका आमकां डेट दितलो. ओके. सो हेजे वयल्यान आमी आतां कळोवन येयलां की आमकां एक डावट कसो कित्याक 1 म्हयनो पासून कित्याक रावंक पडटा लोकांक, बाणावलेच्या लोकांक. हेंगे केसो सिस्टम चलता तें आमकां खबर ना, पूण आमी RTI घातले आनी फायंड आवट करतले वेदर द विलेज पंचायत ऑफ केना बेनावली इज फॉलोईंग 2 meetings in a per month of fortnight meetings. Okay. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.